गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सगळं ब्लॉग स्टार्ट केलं. उठलेले हांव आणि आता रेडी जावपाक आज न्हू मम्मीक आणि आईक दोगांक वांगडा डॉक्टरा कडेन वता चॅकअपाक. आईक व्हरपाकूच जातलें परत डॉक्टरान आज सांगलें. सो मम्मीनूय परत वता की रुटीन तेंचें सगळें प्रेशर चॅक करपाचें, डायबिटीजाचें, मागीर सगळें चॅक करून सगळें टॅबलेट बीन दिता डॉक्टर. केन्नाय तिंकां 1 म्हयन्यान, केन्ना 3 म्हयन्यान, 2 म्हयन्यान अशें वतात. जसं टॅबलेटी बदलता डॉक्टर आपयता तसो. आनी आईक आतां व्हरोंकूच येतलें. सो म्हणलें मम्मीकूय व्हरया. सो आई रेडी जाली. आई रेडी जावन बसल्या. मम्मी रेडी जाता आमगे. हां आनी मेन की आतां आमी भायर सरतले आनी मागीर ते रांदपाक येता न्हू. सो लॉक करून वचत मागीर ते येतले सगळे येतले म्हणून शंकराक म्हटलें तूं ऑफिसान वच, मोबायल बीन घेवन यो आनी तूं हांगाच बसून एडिटींग आनी तुज्या हांगाच बसून काम कर म्हणून. सो शंकर बी जाके आहे ना. शंकराक हेसान थंडी, एक्चुअली थंडी आहा न्हू शंकर. सो थंडी खाता हेसांनी जॅकेट घालता की बायकान सकाळ फुडें वयता न्हू तो सारकी थंडी आसता. आमकां कळना म्हणजे मातशें मदीं मदीं कितें जाता, थंडी आसता, गरमी अशें आसता. नॉर्मल आसता एक एक दीस आनी केन्ना चड थंडी आसता. नुस्तेकार येयलें आसता पळयता नुस्तें कितें हाडलां. कितें हाडलां रे? हे पळय येयलो नुस्तेकार आमचो. आनी हे पळय दीदी येयल्ले म्हणजे काल आमी नासली. सो तेन्ना आदी वयता आसतना व्हरोंक येता न्हू बायक हांगा. आनी परत आयज दीदी येयले बायक मेळपाक. आनी बाय हे पळय उठले. बाबा गूड मॉर्निंग म्हणा मरे तुमी. गुड मॉर्निंग. आत्ता उठला म्हाजे नानू तो. सो दीदी हे पळय कामाक वचपाक रेडी जावन येयला सोमतें. हांवूय रेडी जाता आनी बेगीन मागीर बायकूय रेडी करून भायर सरपाक जाय. जाली रेडी. बायच्या खातीर सदांच आमकां टायम जाता. बायक कितें करपाक दिना. हे पळय आतां रेडी जाला. मम्मी आनी आईक सांगला थंयसर तुमी सवकास चलोन सकयल रावा. तांकां टायम जाता चलपाक देंवपाक बीन सारकें. शंकर आसता पळय. हां स्लो मोशन. आनी हे पळय तूं येता गो काय भैया कडेन रावता हांगा. हे बाय हे बाय तूं येता काय रावता शंकर भैया वांगडा. हां हे उडयले काडून राग येता पळय का. बाय तुजे हे सारके मॅचिंग जाले मगो ब्लू आनी पिंक शूज एक्झॅक्टली ह्या ड्रेसाचेर. सो चलो वयता आतां. हय डॉक्टरा कडेन गर्दी नासल्यार पुरो. सो ते येयला सांगता आमी वयता. कितें करता तुमी, कितें करता. हां हांगा येवन रावला आनी मम्मी हांगा वॉकिंग करता. सदां ते अशें ब्रेकफास्ट बीन करून कितें ओट्स बीन खावन येवन वॉकिंग करताली. सो आतां म्हणटा तुमी तसो सकयल वचा मागीर येवन वॉकिंग करून दी तांकां. सो चलो वयता. गर्दी नासता पुराय थंयसर मातशी भाजी हाडपाक जाय. सांगला हेका तूं थंयसर एडजस्ट करून कर कितें आहा तें. एडजस्ट खंय घाला आतां आमकां वच म्हटल्यार आनी आपुणूच येवना. आनी सद्या बायक घेवन यो म्हणून बेगीन. सकाळचें वत एक्चुली बरें घेवपाक मॉर्निंग विटामीन डी. आतां हांगाच बसता की खूब पेशंट आहा. तांकां हांगाच बसयला दोगांकूय झेम येता बसून बसून. मम्मी आनी आई बसला. सो आनी बायक फ्रांसीस गाडयेन घेवन रावला. सो हांगा खाली केन्ना वयतली पळय आतां केन्ना आपणें जाता. पेशंट आनीकूय दुसरो रूम तितून फूल आहा म्हणून आमी हांगा बसता आतां वेटिंगाक. थंय कमी 2-3 जाणां उरला. ते जालें की मागीर पळयता एकट्याक व्हरता तांकां आईक दाखयता. मम्मी दाखयता दोगांक एक सेपरेट दाखयता आनी हाडटा मागीर पळोवया केन्ना जातलें. थंयसून हांगा बसला पळय वेटिंग रूम थंय आहा तांचो. हांगा रावचें पडटलें आनी हाफ एन आवर तर उरता आमकां. हांवें न्हू येयल्ली 10:30 आनी जालें 1 o'clock. खूब टायम जालो. खूब पेशंट आसले. सो रावता करता मेडिसीन हेचे सगळें खाता करता म्हणल्यार लेट जालो. सो वयता आतां. सो बाय कितें करता आसतलें खबर ना गाडी. आले वाजोशानी आले माझे बाबा कितें करता रे माझे पोट ओ रे माझे जाने वाज येयलो ओके धरता. सो आतां कितें जालें ना प्रॉब्लम कितें जालें. हांव सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन बसलां हांगा. हे पळय फंक्शन सगळे फोल्डर बिल्डर सगळे हितून दवरता ते सगळे काडले. प्रॉब्लम जाली. फ्रांसीस खंय तो ऑफिसान गेला आनी ताका कितें डॉक्युमेंट्स जाय आनी ऑरिजिनल गावना म्हणून म्हाका फोन केलो तुज्या कडेन म्हणजे थंय आहा जाल्यार पळय म्हणून. सो म्हाका खंयच गावना. सगळें पयलें टेंशन जालें म्हाका. हांव एक्चुली बायक न्हिदयलेलें येवन म्हणजे चेंज सुद्दां उनासलें. सगळें जेवले बेगीन मी लेट जालो. न्हाणोवपाक केली भाभी न्हावन येयलें बायक बरें येयलें रडोंक लागलें म्हणून बायक न्हिदोंक गेला. न्हिदलेलें म्हणजे बायच्या वांगडा हांवूय न्हिदलें. म्हाकाय झेम लागली. फोन येयलो अचानक सो म्हणजे हांवें फोन थंय दवरलेलो म्हाज्या कडेन आनी म्हाका केन्ना झेम लागली म्हाकाच खबर ना की आमी सकाळची गेल्ली पळय आनी हांवें ब्रेकफास्टूय करनासलो. आमी तशीच केल्ली. थंय 10:30 आमी भायर सरले आनी म्हटल्यार बेगीन येतली डॉक्टराक वचून म्हटल्यार येवन मागीर खंय तशेंच वचून आमकां येता म्हणल्यार 1:30 जालें. येवन सोमतें बायक बीन बरयलें सगळें जेवलें. हांव बीन जेवलें. ते म्हणल्यार भाभी येयली न्हाणोवपाक. बायक न्हावन येयलें आनी भायर न्हालें की सोमतें किरकिर करून न्हिदोंक लागलें. सो ताका न्हिदलें ते म्हाकाय झेम येयलें. हांवूय न्हिदलेलें.
जस्ट सायडीक फोन दवरलो जस्ट कॉल येयलो म्हाका सारकें जॅम लागलेली येयलो पयलीं फ्रांसीसो काम फ्रांसीस ना जाल्यार तो भायर सरला म्हाका कसले ते डॉक्युमेंट्स कितें ते जाय म्हणलो मातशें वॉट्सअप कर आनी ते डॉक्युमेंट्सूच गावना म्हाका इतलें टेंशन जालां आतां खबर ना ऑरिजिनल डॉक्युमेंट्स आनी आतां खबर आहा कितें शेणल्यार कितलें हें जाता खंय हांवें मिसप्लेस केला खंय सांडला खंयच्या ऑफिसान खंय सांडला कित्याक खंय तर खंय पडला कितें कांयच आयडिया ना म्हाका सगळे डॉक्युमेंट्स हांवें काडले आतां सगळे हितून सगळ्याक सोदता तरी सुद्दां ते गावल्यार पुरो म्हणटा नाल्यार खबर ना कितें जातलें वाज सो पळयता अशें चल्लां आनी आयज एक्चुली क्लिनिंगाक कोणा आपयलेलें सांजचें यो म्हणून मातशें सगळें क्लीन करपाक तेन्ना कॉल केलो हांवें म्हटलें आज नाका आसूं म्हाज्या टेंशनान म्हाका कांय करूंकय जावचें ना हांवें म्हटलें आज न्ही फाल्यां पळोवया सो चलो पळयता गावता जाल्यार ओके नाजाल्यार पळोवया आनी हें मिको येयला म्हाका हेल्प करपाक हांगा सो आज बसले फ्रेंड्साक परत कॉल केलो गांवांनी डॉक्युमेंट फ्रेंड्स म्हणटा तूं टेंशन घेवं नाका गांवतलें आपूण येवन सगळें पळयता म्हणटा खंयच ना म्हाका मातशें टेंशन आहा की खंय पडलें जाल्यार खंय उरलें आसा जाल्यार ओके पूण कांयच कळना आतां कितें करपाचें आनी हें येयला आनी पळय माव माव करता मिको भूक लागला काय बेश्टी येयला खबर ना मिको खंय न्हिदलेलो गो तूं तामशें जाला कित्याक गो ए मिको मातयेन लोळोन न्हिदलें गो आं हांगा अशें यो टर्न यो हांगा यो म्हाज्या फुड्यान यो बेगीन यो मिको यो हांगा यो पळय यो 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 रानी यो रानी यो 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 नाश करता यो पांयां कशें येतलें पळय मिको यो मिको मिको यो यो नाश करता यो 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 बेगीन यो बेगीन यो हांगा नाश करता यो यो माझे गुड गर्ल कोते माझे गुड गर्ल कोते हय कोते माझे गुड गर्लच कोते खंय दे इतल्या पयस पडत वचत हांव कशें नाश करूं कशें नाश करूं दे बाबू इतल्या पयस माझे गुड गर्ल देते माझे गुड गर्ल देते माझी सोनू देता माझे मोनू देता माझी पुकली ती माझी पुकली ती हय चल माम खाचो सो चलो हांव पळयता चेंज सुद्दां कपडे करता चेंज करता चलो सो आतां कितें केलें हांव चेंज बीन करून घेतलें फ्रांसूय सद्दां येयला पळोवया आतां डॉक्युमेंट्स आतां पळोवया म्हणटा तो म्हणलो आतां आपल्याक मातशें तकली बीन दुखता फाल्यां पळयता म्हणलो फाल्यां पळोवया पण हांवें सगळें सोदलें सगळें खंयच म्हजे डॉक्युमेंट्स गावना सो तें एक टेंशन जालें आनी पळोवया आतां कशें कितें सो फाल्यां वचून आतां न्यू एप्लाय करचें पडटलें अशें दिसता म्हाका पळोवया तरी सुद्दां सगळ्याक सोदतलें हांव आनी याद सुद्दां येना लास्ट टायम खंय ते डॉक्युमेंट यूज केल्ले खंय दिल्ले काय खंय विसरून येयला काय कितें जाल्यार म्हाका टेंशन येयला सगळें पळय आतां गावल्यार पुरो अशें म्हणटा सो आतां बायक बेश्टें आतां बाय बीन उठले आई बीन उठले च्या केला आनी बायक बेश्टें इल्लेशें पेन खंय केला बेश्टें खाता काय पळोवया एक्स्ट्राच जालें आदी बीन कोण आयला आदी शंकर बीन खातालें खावन येते सो पळोवया होप गावल्यार पुरो अशें दिसता गावतलें खंय पूण सगळे डॉक्युमेंट सगळे सोदले कितें खंय खंय म्हणजे कितें कितले खंय खंय आसतले ते सगळ्याक सोदले तरी सुद्दां पळोवया आतां कशें कितें केन्ना म्हाजें कितें जाता ना मिस्टेक हांव हाडटा आनी केन्ना ना अशें दवरता आनी चिंतता मागीर काडून खंय म्हणजे आनी कितें काम भायर हाडटा आनी कितें काडून दवरता आनी मागीर चिंता मागीर दवरतलें म्हणजे केन्ना तशें खंय विसरला कितें तेवूय म्हाका आतां कांयच कळना तरी सुद्दां पूण पळोवया चलो च्या पिवन घेता आनी बायक बरयता भायर हांगा बसला रायम्स लावन दवरला आमी वयता मातशी कितें नुस्तें कितें गावता जाल्यार पळयता दनपारां म्हणजे जेवपाक नुस्तें हाडून आसलें ताका आमी भायर सरलेली न्हू ताका म्हणटा कितें वॅज करून वच म्हणून सो बेश्टी भाजी बीन केल्ली आनी आतां नुस्तें कितें गावता जाल्यार पळयता आमकां आनी भाजी बीन हाडूंक जाय सोमतें बॅगूय घेतला नुस्तें ह्या टायमार कितें गावता जाल्यार सोमतें कट बीन करून कितें करून हाडटा आनी मागीर भाजी बीन पळोवपाक जाय म्हाका एक्चुली रोज येयल्यायच मातशें कितें चिली बीन अशें कितें खावपाचें पण पळोवया हाडूंक गावता जाल्यार सोमतें टायम गावता जाल्यार वयता सो हांगा वचून नुस्तें घेतलें आमी लेपो घेतला आनी क्लीन करपाक दवरला सो क्लीन करतले ते वयतले आयज रातचें सुद्दां नुस्तें भरपूर हांगा लेपो बीन कितें आहा सगळ्या टायपचें आहा आनी पळयता आनी कितें घेवपाचें जाल्यार हांगासर आमचें हें जालें सगळें भाजी घेतली आतां घरा वयता ना म्हारग एकूच घेतला पण शंकर बहुत मोठा आहे ना कल परसों भी आएगा ना सो हांवें लेपो घेतलेल्यो आनी सुंगटां सो हे दोनी फ्राय करून घेता पळयता कशें कितें आनी ताल्ले बारीक घेतले ते क्लीन करना सो ते म्हटल्यार फाल्यां तेजी कडी बीन ताल्ल्यांची न्हू
एक्चुली हांव चडशें ताल्ले घेना पण ताल्ल्यांची बारीक ताल्ल्यांची न्हू थोडी आमट तीख आनी मातशी चड दाट न्हू पातळ कशी करून तितून बरी तेफळां बीन घालून न्हू सारकी टेस्टीक लागता पण बरी जावंक जाय आमट तीख मात सो ती म्हणल्यार फाल्यां करतले ते फाल्यां येवन तेका क्लीन करूंक लायता कित्याक तेणेन म्हाका ताल्ले आहा पळय ते बारीक आसा न्हू देश आहा ते क्लीन करून दिना म्हणून बरें ते आजूय नाका म्हाका ते लेफो थोडे पळयता आनी प्रावन्स बरे फ्राय करून घेता चलो तो पळयता आनी कशें कितें तें भायर रायम्स पळयता बायचेर कुकर जालो बाय हांव चिंततालें बेश्टें लेफ एक आयज ताका खिचडी बीन काय करून आयज ताका बरें मोव पेज केला आनी एक लेफेचो कुडको बरो मातसो हलको स्पायसी करून भाजता चड स्पायसी बेश्टें हळद आनी मातशें मिरची पावडर घालता आनी फ्राय करून दिता एका पोया